दिव्यवाणी 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 मोगाळी वंदिता आमचो देव सर्गा संवसाराचो धनी आनी सोमी सर वस्तू संगती ताचे तावन रशीत जाल्यात आनी तसो तो देव शब्द जावन जेजू आमचे मदें आसा त्या येवकारिस्तान तो लिपोवन तो आसा आनी ताचें हजरपण खरें हजरपण आमचे मुखार आसा आमचे मदें तो आसा आनी वंडरबार खरोच तो हाजर आसा बाबतीय दृश्टीन आमी ताका पळोवंक शकता ताचो अनुभव आमकां जाता कित्याक तो देव मोवाळ दयाळ काकुळटीचो बिरमोतीचो बक्षणेचो सर भोगणाचो सर्वांक बरें करचो आनी ह्या देखून तो सदांच आमची दया दाखोवचो आमची काकूळ करचो देव तो जावन आसा आमचे संगी आसा ताचे सवें आनी ताचे संगी जियोंक आमी सदांच आशेत आसतना तो आमकां वर काकुळटीन तो भरता आनी बक्षणें आमकां दिता मात न्ही हरेपटी नवी रचना जाता भावलेलें जड उदक घालता आसतना परत तें नीट तें जाता जिवाळ तें जाता उबें रावता त्याच परी हर एक साक्रामेंत आमी घेता आसतना हर एक भक्तीपणीत आमी आदरता आसतना मागणी रोजार करता आसतना खुमसार जाता आसतना आनी प्रती रितीन आराधना करून सम्या फोगळशीत आसतना आमचे परत आमचे जिवीत त्या जडा बरें जिवें जाल्लें जिवाळ जाल्लें आमकां जाता आनी ह्या देखून प्रती रितीन खुमसार साक्रामेंत आनी ह्या मरे पात देवाचें उदंड बक्षणें आमकां ताणें जोड दिलां जशें तसो तो जेजू कुरसार कळून समेस्तान ताणें सडवण हाडली सडवण म्हणजे पातकां तावन मेळ्यातान आमकां सुटका ताणें जोडून दिल्या आनी ह्या खातीर क्रुसायल्ल्या क्रिस्ताक आमी आराधना करता क्रुसायल्ल्या क्रिस्ताची आमी उलो मारता आसतना ताची सडवण आमकां अनुभव जाता मात न्ही सडवणेचो दिसपडटा म्हळ्यार थोडो अंश आमी भोगूंक शकता तरी सडून ताणें आमकां क्रुसायल्ल्या क्रिस्तान आमकां दिलें आसा क्रुसाक आमी आराधना करया आमची फातकां ताणें येदोळस याजकान सांगलें आमची फातकां क्रुसाक आमी केळावया ताचें बक्षण आमी जोड घेवया आनी असलो साक्रामेंत आमकां दिल्ल्या खातीर खुमसा मरी फात आमची फातकां धुवन काडलेल्या खातीर देवाक आमी अर्गां आनी होगळाप आमी दिवया अर्गां आनी होगळापाचें गीत आमी गावया हांव होगळाप दिता जेजू सुम्य तुका Jesu moja kaisa hau hoglap dita Jesu hau hoglap dita Jesu hau hoglap dita Jesu kaisa स्तुती करता hau stuti karta Jesu hau stuti karta Jesu hau stuti karta Jesu moja kaisa स्तुति करता जेसु स्तुति करता जेसु स्तुति करता जेसु काळजा हांव जय जय म्हणटा हांव जय जय म्हणटा जेसु हांव जय जय म्हणटा जेसु हांव जय जय म्हणटा जेसु म्हज्या काळजान हांव जय जय म्हणटा जेसु हांव जय जय म्हणटा जेसू हांव जय जय म्हणटा जेसू काळजान अर्गां दिता हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता
दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा हांव तुजो जाता हांव तुजो जाता जेजू हांव तुजो जाता जेजू हांव तुजो जाता जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाता जेजू हांव तुजो जाता जेजू हांव तुजो जाता जेजू काळजा देवाचें उदारपण हागणीत विस्तार दर्या सारकें आटापूंक जायना तसलें आनी इतल्या वर्थो बोगसणाचो देव आमकां आसा देखून आमी आमचें सर फातकाचें वजें ताचे वयर घालन आमी नितळ निर्मळ जावंक दिसपडटे म्हळ्यार साद जाता आमी फातराचेर वस्तर उमळटा आनी फातर नितळ करता पूण फातर कितेंचो तो मेळना त्याच परी देव आमकां नितळ करता आसतना आमी नितळ जाता आनी सांगात असो देव आनी पवित्र जाता पवित्रपण ताचें आमकां लाभता आनी ह्याच पवित्रपणान जियोंक आनी ह्या पवित्रपणा बरे फात आनी सम्यातें एक वटून रावंक आमकां साद जाता जेजू थंय आयली फातकी स्त्री हेरान तिका गुन्यांवकार केलें तरी जेजून तिका गुन्यांवकार केलें ना तेजी फातकांचें लायक विचारूं ना या हर कितें ताचें वरवणें करूं ना खंयचें कशें केलें म्हणून विचारूं ना बागार जेजू उदारपण तिका बक्षिता पूण सांगता आनी फातक करिनाका जाके जेजू हरशीं आयलो फातकाचें वजें ताचेर आसलें त्या देखून जेजू पळोवंक तो आशितालो आनी जेजूची दिश्ट ताचेर पडिल्लीस ताका बकलें या सर बांदपाक जावन हांवें सुडका जोड्यो जाय आनी ताचें फातकाचें वजें हाळू करूं जाय आनी जेजू जाकेवाचें मन समजून ताणें घेतलें आनी जाकेवाच्या घरा तो गेलो बोगसणें व्हरून आनी जाकेवाचें सगळें गुणेपण फातकां ताणें आपणाचेर ताणें घेतलें आनी सांगाताच जाकेवाक संपूर्ण सुटका बोगसणें ताणें दिलें आनी ह्या मरे फात जाकेवाचें काळीज संतोशान भरलें त्या संतोशान भरून जाकेव आपल्या जिविताचें प्रायश्चित्त करता कोणाक हांवें लुकसाण केलां जाल्यार हांव 4 वंटांनी फाटीं दितां आनी कितें सोडणें केलां जाल्यार ताका तितल्याच वंटांनी हांव फाटीं दितां म्हणून सर्व मुखार हो भासवणी करता त्याच परी जाकेवाच्या वरच्या रितीन आमी सुखी केल्यात फातर गादारला देखून फातकाचो वसो आमचे तावन खाणविल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिता आसतना परत आमी कृपा मागून घेवया फातकांत आमी पडना जावच्याक आनी सांगात आमी गेल्या फातका थोडें प्रायश्चित्त आमी करूंक आसा लुकसाण आमी गेल्या सोडून जाला ते 4 वंट्यांनी भरती करूंक आधार कृपा मागून आमी घेवया फातकाचें प्रायश्चित्त आमी करता आसतना समाचें बक्षण आमी मागून घेवया आमी बसया दोळे आमच्या त्याच एक जेजूचो आमी चडान चड मोग आमच्या काळजान बघया कितें आमी प्रायश्चित्त केलां कितें हांवें निशेवर करूंक आसात ते सोम्याक आमी उसारया आनी सर बांदपासांतलें कश्टांतलें सुटका आमी जावन घेवया अर्गां आमी दिवया ताणें आमचे दाखयल्या उदारपणा खातीर बरेपणा खातीर सुदी ताका आमी करया आमच्या वयर आमच्या मोगाचेर आमच्या कुटुंबाचेर फरगजेचेर आनी सर्वांचेर वतल्या सर्व त्या बेसांवा खातीर हेगे चड आमकां मरण हाडचें त्या पातकांतावन निवारलेल्या खातीर सुटका दिल्ल्या खातीर बक्षणां दिल्ल्या खातीर आमी देवाक आमी अर्गां हगलाप आमी दिवया मौनपणी आमी मागया
अरादान म्हणलें कंतार म्हणी बसल्या कडेत अरादान अरादान स्वादी sacramenta भक्ती मोनान कालत्या काळजान करतां तुका नमन करतां तुका नमन म्हणया अरादान अरादान स्वादी sacramenta भक्ती मोनान कालत्या काळजान करतां तुका नमन करतां तुका नमन जिविताचो वोंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता अरादान अरादान स्वादी sacramenta भक्ती मोनान कालत्या काळजान करतां तुका नमन करतां तुका नमन संवसाराचो उजवाडो काळोख दोंडोंचो समाधानाचो प्रकाश पातोचो तुका मेळोंक देखता आत्मीक सत्येक लालेता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता अरादान अरादान स्वादी sacramenta भक्ती मोनान कालत्या काळजान करतां तुका नमन करतां तुका नमन बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोवचो तुजें जिवीत आशेता आत्मीक खाणाक लालेता हर एक दिसा तुजे संगी सोलोंक आशेता अरादान अरादान स्वादी sacramenta कालत्या काळजान भक्ती मोनान करतां तुका नमन करतां तुका नमन सोम्यान आमकां ताच्या काकुळटीन बरलां तसो मोग नियाळया ताची कृपा बघया हें कंथार आतां म्हणलें हांव सुरू कोडयाळ आयिल्ल्या वेळार बेंगलोर तावन कोडयाळ आयिल्ल्या वेळार जेजू करदान करतना म्हाका मेळिल्लीं उतरां तीं आनी तोच सुताळो म्हज्या मतींत आयलो हांव सदां ताका म्हणल्या उपरांत हांवें बरयलें प्रेज यू जीसस हालेलुया Hallelujah. अर्गां तुका सोम्यान जेजू Berkat tuka semia Jesu. वगलाप तुका सोम्यान जेजू Oglap tuka semia Jesu. पूत आयलो आवय कडेन म्हणालो मगाच्यानो पूत आयलो आनी आवय कडेन म्हणालो धाकटो 6 वर्सांचो भुरगो तो 6 वर्सांचो भुरगो आवयला मामा मामा म्हणाली
मामा आय लव यू, मामा आय लव यू म्हणालो तो चरको आवय कडच्यान येवन. देखून आवय म्हणाली पुता हांवूय तुजो मोग करता, आय टू लव यू, आय टू लव यू म्हणाली. मागीर तो भुरगो 16 वर्सांचो जालो, 6 वर्सां जालो आनी तितल्या मोगान ताणें आपयलें आवयक. आवय मामा मामा आय लव यू म्हणाली. कितले पयशे जाय सांग रे म्हणाली आवय. 16 वर्सांच्या भुरग्याचे पयशे विचारूंक मामा स्पोर्ट्स डे आसा, स्पोर्ट्स डे आसा, म्हाका इतले जाय तितले जाय म्हणून. मागीर आवयन दिले पयशे दिले आनी पयशे कोणाले बोल्सांत घालो दवलो. मागीर तितल्या मोगान उलोवनचे आवयन आयकोंक ना. मागीर तो आयलो 25 वर्सांचो जाताना आयलो आनी म्हणालो मामा मामा कितें आसाय मामा आय लव यू म्हणालो. 25 वर्सांचो आवय कडच्यान येवन मामा आय लव यू म्हणालो. कोणा पळयला रे चेडवाक, हांव काय आडकळ घालना रे, काजर करया रे तुका म्हणाली. 25 वर्सांच्या चेड्यान या चेडवानी आवयक बापायक मामा डाडा म्हणटा कळटा तांकां ही खायल्या खायल्यान. पूण कोणचे चेडूं पळयलाय रे, आमच्या आडकळ तुका जाय जाल्यार जायत रे, गम्मत काजार करया रे, गौजन करया म्हणाली. ताच्या मागीर 40 वर्सांचो लागीं लागीं जाताना आयलो मामा मामा म्हणालो. देखून तुका हांवें नाका चेडूं नाका म्हणलें तें, चेडूं नाका म्हणलें. कित्याक म्हळ्यार घरांत छटाफटी जाताना कोणी नान्हें सांगूंक आवय कडेन दुरा सांगूंक आयला वो. देखून तुका तें चेडूं नाका म्हणलें, नातल्यार तो चरको नाका म्हणलो म्हण आवय सांगता. देखून 40 वर्सांचो मामा म्हण कोंडाट येता जाल्यार घरा लाडाई चड जाला म्हणलो अर्थ. ताच्या मागीर 60 वर्सांचो जाताना आयलो. ही आतां 85 वर्सांची, कदेलार बसोंक ना. आयलो भितर आयलो, बॅग तीन दवरलें. मामा 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 म्हणालो. अळे वील केला हांवें घर आनी मुकली आडी तुका, मागीर ती ताका, ही हाका उरलो इल्लोसो आश्रमाक दिला. पुरो दिता आमी चिंतिनाका, तुका दिवचो दिला वील तें काणें व्हर. 60 वर्सां जाताना आमची भुरगीं बाळां लागीं येतात तांचे विल्ल व्हरूंक. फुल्लू मेळटा की पळयतात, फुल्लू मेळ्ळ्यार तुका पुटलून धरतात, नातल्यार विल्ल काडून तिशीन येतात. देखून भुरगीं लागीं येतात. खाल्लें कळ्ळें की तुमकां. देखून हांवें मस्तू कडेन पळयलां, बागी मोरनां पळयल्यान. बागी मोरनां म्हळ्यार मरच्या पयलें कोणाक कितें म्हण वील करून दवर आनी बरें येतात पळय. ती निजावणी तांच्या तोंडार एक नमणेचो उल्हास, तें एक कुरपां. कोण पळय ती वांटे करनासतना भुरग्यांक सोडून येता, मार जावन कोर्टान केस घालून लोळोवन समर्थीची मर्याद काडटात पळय. तांकां हांगाय सुकना, तेंगेल लढाई सुकना. ही भुरग्याच्या मानपट्टान तेगे समाधान आया तांकां. देखून समर्थींत क्रिस्ताच्या समर्थीन वाडिल्लीं पुरा तितली मांडावळ करून खणे येतात. कितलीशीं आवय येतात. तांच्या पंडार थोडे येताना समित्री पंडा म्हणल्यार म्हाका आगमें थोडो मोण येना थोड्यांक. तिका बायलेक पयलें बापायच्या गुस्तार जालें, मागीर खाजर जावन आचेडे दिलें. असो गोश्टो भुरग्यांचो गोश्टो खाण येताना मरतना आसतना पुरा भुरग्यांच्या तिका वांटो तिच्या नांवार दवरली जाल्यार भुरगीं पळयती आली. भुरगीं पळोवंक पळयनात. कितल्योश्यो आवय आसात भुरगीं पळयनात. एक वांटो दवरून जालो की सगळें प्लॅन करतात. भुरग्यांक शिकाप दिवंक बँकां दवर सगळें पुरा तांच्या मालगड्या प्रायरी कोण पळय तांचें प्लॅनिंग करतात. म्हजेशीं मस्तू जाणां येतात. हांवें सांगचें हाळे मा म्हज्या मोगाचीं येतात म्हजेशीं. हाळे तुमी आतां आस्त वांटे करतात, तुमचें प्लॅन करा. कोणाच्याच थांगार भुरग्यांचें नाका. भुरगीं पळोवन दित तांचें बरें मन आसल्यार तुमकां भांगर बरें घर पळोवन दिया नाका म्हणना. पूण कोणाच्याच थांगार पडनाकात. तांच्या पांयार रावल्या उपरांत तुमी तांकां जबाबदार न्ही. तांकां शिकाप दिवन सोडा. तांच्या पांयार ती रावून दी. तुमी वोद्दाडून तांचे केस पिकता तरी तुमी तांकां खाण करून पसचें देव पासांत करता गे तें. तांकांय तुमच्या गोडलो मेंदू दिवं नांगी, तुमच्या चड शिकाप दिवं नांगी, तांकांय बळ दिवं नांगी. तुमची तुमी पळया जिनी, तांची ती पळयतली. कितल्या जाणांक 40 वर्सांच्या 50 वर्सांच्या आंडी काडून ही व्हरतात खाले म्हणनाका. आनी पेंटान तूं गूण कर म्हूण सरस्परा जाल्यार की मागतात. कोणाक तुवें आंडी काडून मादेर सारबी निर्गतीच्या भुरग्यांगी कोडकारांगी कोणाक आंडी काडून तुज्या पॅक हाडात दुखयलां कीळ मोडल्या कीळ सुकल्या म्हूण थोडीं अशीं येतात चडटे म्हजे वरी चडटे येतात. थंय कोणाक काडून ती आंडी काडून. देखून आमी बागी जाल्यां जाल्यार मरच्या पयल्या आस्ती खातीर झुजानातल्या बरी, आमची क्रिस्तांव दिनी पिड्ड्यार करनातल्या बरी आमी जिवांत आसतना पळया. हांवें खालें आसा जाल्यार कोणाक तें खालें म्हणून निगंट कर. तें म्हज्या नंतर आमी नंतर.
म्हज्या नंतर म्हणून अशें म्हण करून क्लियर करून याची तांच्या सांगून आपोवन सांगून क्लियर करून याची. एक व्हडल्या मानतानाच्या कुटुंबाची ती सरली आवय सरली. म्हाका आतां दोळ्या मुखार येता आवय सरली आनी तिका इसारचें ही हांगा साखरी करता, एक दू साखरी करता. चेरकेनान त्या कुटुंबांत चेडवांत 5 जाणां चेडवांत एकलें कितें देव दाविदाक ताचो शालो दाविदाचेर घालो. तशें 12 जाणां भुरग्यांक जेसेच्या भुरग्यांक एकल्या देव हिंसून काडटा. हे कुटुंबांत आवय बापाय पळोवन एकल्या हिंसून काडटात. ताका खोल मोग आवय बापायचेर भिरांकूळ मस्त मोग येता त्या भुरग्याक. आवय बापाय बरें करून पळयतात. ह्या चेडवा हिंसून काडलें. हाच्या न्हवऱ्या कडेन सांगून हांवें आवय तांच्याच घरा दवरली. थंय चेडूं येवन तांच्या आवयच्या घरा रावलें आनी ताची एकल्यान धाकट्यार शिकतालें आनी एकलें कालेंक दुसऱ्या घाल शिकतालें. आवयची बरी साखरी करतली. मम्मी उलयताय गो, ही भायर आहात, कोरडांनी केलां व्हडल्या कामार आहात. मम्मी उलयता कशी उलयता बरी. गो तुमी येता जाल्यार येया गो. खालें म्हळ्यार तिका मम्मीक थोडे फावटी खालें उलयता म्हणना उलयनातल्यार बरी जाता. म्हाका बेन दिसता तुमकां निमाणें उतार आयकूंक जाल्यार येया गी म्हूण. आज क्लियर आहा गी, आज क्लियर. काल तावन क्लियर ना. तें उणें जावन येता गी एक दीस रावता परतून तशें जाता. उणें जावन येताना म्हाका सांग म्हणून. गो मस्त उणें जावन येता म्हणटा एकलें आयलें आळे हांव पळयता मम्मीक इतलीं वर्सां हांव तूं साखरी करताय न्ही. तूं 2 दीस तुवें वसजत्त खंय म्हणी म्हजी खुशी तुज्या खुशी तें तूं तुजें दूद शिकता न्ही थंय आनी एकलें आहा न्ही ताका वचून 2 दीस रावून ये म्हणून. थंय रावून येताना हिका काय मा तूं उलोवन रावचें मा तें म्हाका भायर लोटून घाल्या भुरग्यार घालता काय देखून तुका वचोंक म्हणना मा जाल्यार हांव येता फाल्यांच येता म्हणून. फाल्यां येता म्हणी गेल्या तक्षण आनी खालें केलें. तिका कशें म्हणी करून व्हिलचॅरार बसोवन आनी एकल्या सांगून कारार व्हरून पुरा लॉयराडे सांगून पुरा तिचें विल्लांनी करून तें हें कर पुरा विल्लांनी कर. घरा येताना एका उलोवंक जायना कांय जायना अशी तें कशी तेणें कश्टान सायन घाली. हांगा दुसऱ्या दिसा सकाळीं येताना म्हणा कित्याक वताय तिचे भितर भांगार आसा. तिचें इतलें भांगार आहा एका बॉक्सान त्या कबाटा भितर आनी कित्याची चावी आहा हांगा. ह्या दुव्यानी एक दिशेन काडूं ना. सगळे भुरग्यांनी दिलें भांगार आहा. ताणें खाली गेलें. आतां उलयताना काडलें जाल्यार तें भायर गेल्यार अळगो ती सांगता ती भांगाराचो बारी मोग एका न्हिदिल्ल्याक म्हातारेक. ती सांगता दुये कडेन अरे भांगार काडलो कोंडो काडलो गो ताणें माथ्याची की काडून कोंडो काडलो म्हूण सांगता. देखून जी पडली गी म्हूण पळयता आवयची. जी पडली आनी जायना म्हणटा की काडटा तें काडटा आनी पुरो काडटा. त्याच्या फ्लॅटा व्हडलें फ्लॅट थंय वचून दवरून येता आनी पुरो आनी रडटा. तूं गेल्ल्या तक्षण मांयक येना ना गो जीब येना कांय येना गो म्हजे निमाण उलयली आनी म्हजो तूं मोग उलयली गो. तुवें कितली साखरी केली जाल्यार मांय म्हजेच उलयली म्हणाली. हे मांय खाली केली ती साखरी केली मांय हांवें म्हूण ती सारताली एकात मोग केल्ल्याक. ताणें म्हळें म्हजोच तुडाच काडलो म्हज्या भुरग्यांचें नांव काडलें तशें म्हणून. ना खालें जाल्यार जावं दी मरच्या पयलें तिणें म्हाका बेसांव दिलां. येताना हांव येता फाल्यां येता म्हूण सांगल्यार तूं निमाणे घडये सोडून येता गे तिच्या वेळान दूख आयलें गो. खालें गो म्हजें नांव म्हजें काडचें तुजें म्हळ्यार जावं दी कितें नांव तुका बेसांव दिलां हाणें म्हणाली. मरण आनी पुरो जालें भांगार थंय. ही मागीर सांगतात म्हाका रेकॉर्डां घरचीं जास्त आनी पुरो थंय. देखून खरेंच मात आमी तांती सोडटा कांय ना मास सोडटा कांय ना मासली सोडटा. हें सोडी जें म्हण जेजू सांगता आनी केलें ना पळय असलें कलें म्हज्या कस्ताळ आसा जाल्यार तें काडी जें म्हणटा देव तें करन हें तांतीं कितें केल्यार आमी ताची कृपा महिमा इतली भोगता तें सोड न्हू हें सोडीचें हें पयलें सोड न्ही तें नातल्यार थोडी हें सोडूंक तें सोडच्या खातीर हें सोडटात बरें. पूण हें सोडून तें सोडना जाल्यार आमी देवाक केळकुळां केल्ल्या बरी. केळकुळां केलें भक्त म्हूण दाखोवचें तेणें हें करचें देवाक केळकुळां केल्ल्या बरी. समर्थीच्या विरोध केळकुळां केल्ल्या बरी तें आमकां बरें करिना. देखून आमी आज प्रत्येक ताळून उडास दवरया. देवाची कृपा आमी मागून खणया. नितळ आमी जाल्या देवाची कृपा मात दोळ्या मुखार दवरून खणया. ताची काकुळट मात आमच्या दोळ्या मुखार दवरून खणया. ह्या घडये ताका हरसिया ताणें घाल्ल्या सर उपकारां खातीर. एक तो सांगता आमकां सोमी सांगता एक
जर तुमचे थंय सासवा तितलो मोग आसा जाल्यार ह्या गुड्याक सांगा, तुमी सांगा म्हाका हांगा खंय केलराय खंयचो गुडो आसा जाल्यार आडकळाचो गुडो, त्या गुड्याक सांगा हांगा ताणूं वचून त्या अराबी समुद्राक वचून पडू म्हूण सांगा. तो पडटा म्हणटा. तो म्हणना व्हडल्या एका पणसात येदो म्हूण सोजामाक व्हडलो पणस येदो येदो पणस पळयले हांवें तडकार. त्या पणसा बरी म्हणना, त्यो व्हडलो बावडटाल्या म्हणना, नारला बरी म्हणना, नारला बरी म्हणना, जिऱ्या बरी म्हणना, कणपिरे बरी म्हणना, सासवा बरी म्हणटा. तुमी कोणी म्हणी सांगशात जाल्यार कित्याक सासवाक बरी म्हळें जाल्यार हांवें सोदून काडलां. तुमी सांगशात जाल्यार तांकां एक प्रायज फाल्यां म्हाका थोड्यान चॉकलेटां दिल्यांत, ती तुमकां इल्लीं दिता फाल्यां. दुसरें काल दिवचें कापुजेन आनी आमी दुबळे न्हय. देखून चॉकलेटां थंय दवर, म्हाका बैलीन चॉकलेटांनी दवरल्यान ती गोडात बरी आहा ती. आं देखून तुमी सांगा पळया सासवा बरी कित्याक म्हळें, नारला बरी कित्याक म्हणोना, नारळ व्हडलो न्हय, कुवाळ्या बरी कित्याक म्हणोना, दुदया बरी म्हणोना, बबल्या बरी म्हणोना कित्याक, दूद येद व्हडलें, सासवा बरी म्हळें कित्याक. आं 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 ल्हान बी. आं आं हां आं पळय व्हडल्यान जड जाता म्हणून तुमी सांगलें तें सेकंड प्रायज ना, फर्स्ट प्रायज मात. आमी कापुजीन एकच दिवचे, दोन दिवं गेल्या खंय हेचे. तें सेकंड प्रायज. फर्स्ट प्रायज आं ल्हान तें सेकंड प्रायज. ल्हान बावडटा ना म्हणून. आं ते सेकंड प्रायज. फर्स्ट प्रायज काडून पळय सरकी साप केली म्हळ्यार तुमी सासांव खंय ठिकाणी एक कातर पळया पुरो वस्तू पणस कातरां भितर इडे आसा, इडे नारळ भितर पळया वयर भितर भितर येदोळो बुराक इडे आसा ताका ताचे भितर. कणपिरी कातर पळया, दुदीन कातर पळया भितर इडे आहा ताका, इडे आहा. सासवाक इडे दाखया म्हाका. इडे ना तुल्लो मोग म्हणटा सोम्याक एक खली वस्त जाय ती इडे ना तिल्ली दाखोवंक सासांव दाखयता. कातर पळया अरखंड तुमी 100 ग्राम जिऱ्यां काणया इतले मेळटा. कणपेर काणया इतली मेळटा ती. सासांव काणया अरखंड इल्लेशें अरखंड भितर जागोत ना, इडेंत ना. दुबावाक इडे ना तुल्ले, दुबावत ना, इडेंत ना. ते शेट्टीचे चेडवां पळय सासवा तितलो मोग तासो देखून ते गुण जात येता. ते म्हणाले फादर यू हॅव कम फादर, आय एम गेटिंग हील्ड फादर. डेफिनेटली फादर, जीसस इज हीलिंग मी, मदर मेरी इज हीलिंग मी, आय एम लिस्निंग दिस वन, आय एम लिस्निंग द प्रिचिंग वर्ड ऑफ गॉड. तें देवाचें ताका सगळो दीस ती दोगां बसून इंग्लिशान देवाचें उतार. हांवें ताका इटायल्यान फादराबाचो एक इंग्लिशान सरमन तापुरबायचो इंग्लिशान सांगता. कितले बरें सरमन सांगता तो म्हजो प्रोफेसर, ताचें कनेक्शन दिलां ताका तें आयकून हें बरें आयकतात ती. इतलो बावडता येयला ताका, बावडतान बरोवन गेलां तें भुरगें. इडेंत ना. कितले फाटी आमी मागता गुण जाता गे तेच म्हूण सांगलां गुण जाता गे. अळे इडे मागलां इडें ते एक दुबाव इडे म्हाका जाता गे. माय खाण हांगा सोडला म्हाका पळोवंक जाता गे. इडे जाता गी दुबाव इडे सस माय पळोवंक जाता गे. त्या भुरग्यान म्हाका तांकां प्रायज जाली ती कणाणून कोणे. आं इडे जेजू आसा सोमी आसा पळयता म्हळ्यार जायना गे. खंय पिडयेचे येतात खंय जायनातलें. एका फादराबान सांगलें आमकां फोन कर म्हजो भाव तो येता फादर खंय जायना फादर तो जाल्यार थंय मागीर आमी सोण सोडचें आमी चिंतलां म्हूण. कंप्लीट गुण जालो. इडे आसा जो जेजू गुण करतात म्हणलें तो बावट घालून काडून तितलें सुलाभ न्ही. दोळ्या मुखार जाल्ली अजापां मोतीन दवरचें, एका फाटल्यान देवान केली अजापां मोतीन दवरचें गुण करतात म्हणून. आमी आत्मज्योती जातात म्हणून आमी सोड दिवंकूच दिना. कांय म्हजो जीव आसा जे पण हांवें गुण जायना म्हणून थोड्यांक गुण जातात म्हणचें.
गुण जाता म्हण मागता हांव भक्तीन मागता म्हज्या मागण्यान देव आयकता म्हणून दिमिगाल मागता दनीर तकली दोर मागता कशें बायबलांत आमच्या मालगडे दावीद आब्रामान आनी मागिल्लें पुरो आसा तें पुरो बायबलांत थोडेशे पटी वाचला तुमच्याक एक चडपटी हांव वाचला म्हणून तुमच्या म्हाका धैर्यान सांगता हांव तुमी वाचला मस्तपटी तुमच्याक एक चड म्हळ्यार म्हाका फॅशन म्हाका ओडणी म्हळ्यार बायबल वाचचो कोणी नातल्यान बायबल खाणयलो तातान म्हाका तें फॅशन 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 म्हळ्यार कठीण ओडणी बायबल वाचची ओडणी देव म्हाका एक दीस वाचल्यान एक खालें सोदून तें सासवाचें म्हाका कशें दिलें मत ताणें हांवें तुमचे बरी खालें सांसव म्हळें तुमी तुवें नाल्ल कित्याक म्हणून न्हय तुवें सांगिल्ल्या नाल्ल दुदी बबळी प्रमाणे तातूंत इड्यां सांसवांत इडे ना अरखंड भितर जड इतलेशें सांसव 100 ग्राम जड अरखंड इड्यांत ना फुल्ल ठैट्ट म्हज्या काळजांत जेजूचो मोग परवसो ठैट्ट आसा जे इडेंत ना जायना म्हणलें ना तल्या बावार्थांनी ये म्हूण सांगता जेजू ह्या गुड्याक सांग इडे असो दुबाव वचोन जो गुडो येदोळ्ळो कसो वचोन पडटा अरेबी समुद्रांत दुबाव येयलो पडना 30 वर्सांचे चेडूं बरो मेळाजे गोरमेंटाचो कामाचो मेळाजे निकूच थट पप्पा गोरमेंट कामाचो मम्मी गोरमेंट कामाची म्हाका गोरमेंट कामाचें जाय 38 वर्सांचेर चेडवाक ती फोटो त्या इगर्जेंत कितल्या वर्सांत हांव तो चेडो पळयता ताका 38 काल 1 म्हयनो चेड्याक चड लेबर ऑफिसान काम करता लेबर आतां लेबराचे तुमचे ते 500 जाण आहा जाल्यार लेबराची टॅक्स बंदीचे लेबर ऑफिसर आहा ते नातले केस घालतात व्हडली केस जाता ती पेनल्टी बंदीचे येदोळ मसोर आमकां सबसिडी मेळटली गॅस सिलिंडराक सबसिडी म्हूण सांगल्यार सोशल इकॉनॉमी म्हूण सोशल इकॉनॉमी म्हूण सांगल्यार आमच्या बरेपणाक सगळ्यांची टॅक्स काडून इल्लेशे पयशे दिवचे सिलिंडराक सबसिडी मेळटली एक सिलिंडर काडयतना तो ताका गॅसाच्या सिलिंडराक निजू तितलो गॅस भरून एक सिलिंडर रेडी करचे जाल्यार ताका मनमोहन सिंगाच्या कालार 600 रुपया आले 600 रुपये देखून 300 रुपये आमी दिवंक 250 रुपये तो दिवन तेका सबसिडी 250 रुपये 350 आमी दिवंक 600 दिवन आमी गॅस हाडटले हांव आतां सरकारान ती इकॉनॉमी बरी न्ही म्हूण खणयल्या सोशल इकॉनॉमी बरी न्ही म्हणून तांणी खाली केलां आतां प्रायवेट इकॉनॉमी केल्या पयले फावटी भारतांत प्रायवेट दुसऱ्यांक प्रायवेट फुल्ल पयशे दिया तांचे कडेन काणया नातल्या तुमकां ना सबसिडी आनी पुरो काडल्या परची बजेट आमचें पळयलें फर्स्ट टायम आमकां बजेट आयल्या फुल्ल प्रायवेट बजेट प्रायवेट इकॉनॉमी म्हूण आयलां हांव सायन्स स्टुडंट म्हाका कुत्रा हांवें पेपर इल्लेशें पाद्राबाण मस्त वाचचें हांवें ताणें वाचताना आयकोवचें ताणें व्हडल्यान वाचूंक समचें हांवें चलचें म्हाका चलोवंक टायम मेळना वॉकिंग तें माटवा भितर हेडलायन्स वाचताना आनी पळय इल्लेशें तेणें आयकोन हाचें कोणें वॉट्सॅपार खाली आयकोन हांवें म्हजें कुडलें म्हाका देवान हें दिलां दर खणोवचें कॉम्प्रेहेन्शन म्हणटा मस्त जाणां भुरग्यांक शिकयता कॉम्प्रेहेन्शन जाल्यार तुका खंयची एग्जामी पास करियत तशें म्हळ्यार तितलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आनी सबसिडी आनी कांय ना देखून खर्च करतना करंट आनी सबसिडी खंयच्या सबसिडी ना प्रायवेटायजेशन सोशल इकॉनॉमी गेली आनी प्रायवेट इकॉनॉमी आयल्या प्रायवेटाचेर खाणयतात पुरा प्रायवेटाचेर ते इनकामाच्या वयर तांच्या हाचेर दोंडयतात समाज बदल येता देखून 4 कासां जाल्यार आमी खंय पुंजोन दवरले बचाव जाले हांव आनी फेस्त आयलें वस्तूर तें आयलें वस्तूर बर्थडे आयलो वस्तूर तें हें म्हूण काणयलें जाल्यार कश्टांचे दीस आमकां राखूंक आहा देखून पोरयेकली आमच्या हें तुमकां लोभ दी जेवण जेजू म्हाका लोभ दिनाका पुरो आसलें पुरो आतां लोभ काडूचो टायम न्ही आसलें तर घालून वगत रावचो तशें आनी आमकां काळे लोभ दिल्या देवान ते धवे लोभ जाले पात्राबांद जालो 2 दीस गेले 3 दीस गेले मागीर वॉश करचे आमचे केदाळ उंबळ्यात म्हण तुमकां वता काळे हाड आमकां इल्लेशें उदक पुरो देखून कापूची निवड तुमकां गोत्तू ना तुमकां कितलें अनुकूल कोत्ता गी उंबळ्ळ्यार उंबळ्ळ्यातल्यार ही सारतलो कोणी ना दोय लोपाचेर खंय लोपाचें मेळ्ळें खाता उंबळ्ळान की बातर म्हणटा तशें देखून आमकां संवसारांत जियोंक बरें करून दवर आमच्या मलगडे भाव मेल्यार काळो लोभ घालूंक तशें देखून मोगाच्यान आमी उडास काडी हांव तोलो बावाडटा सागी इडेना तुलो बावाडटा सागी म्हणून एक घडी बर पळया इडेना तुलो बावाडट तो जेजू आमचो आज दुबाव नाका आवय खातीर मागतना बापाय खातीर मागतना भुरग्यां खातीर मागतना इडे नाका फॅशन जायचे
देखून आज एकलो सकाळीं कावन्सिलींग आयलो म्हज्या रडटा ती म्हाका सांगता डाडा आयला सांगता म्हाका मॅथ्स सांगता हांवें 100 काडचे म्हणून दावेचो भुरगो शिकना खंय गाम येता खंय तेंपरा म्हणून देखून हांवें सांगलें तुज्या भुरग्यान मॅथ्सान दिवंक मॅथ्सान 100 काडूंक मॅथ्साचो मांडो हांगा फ्रंटल कॉर्टेक्स म्हणून सांगा हांगा फ्रंटल कॉर्टेक्स म्हणून थोड्यांचे दोळे ल्हान थोड्यांचे एक दोळो ल्हान व्हडू आळे म्हजो दोळो पळय इशिलो पळय दिसतना हातूंत दिसता बरी दळी तशें देवान इंगड इंगड रस्ताना 5 बोटां एकत करुनान हें बोटी लांब केल्लें जाल्यार आळे मूठ धरूंक जायना आतांचें मेन उद्देश देवान केल्लो धरूंक कशें पेन्न धरूंक खंयच्या मनशां ती पेन्न धरूंक जायना आमकां आळे तशें रचलां देवान ताका शेवटा खातीर रचलां सगळ्यांनी लेखां करूं सायन्स करूंक जायना सगळ्यांनी सायन्स काणयल्यार देखून त्या भुरग्याक हांवें पळयलें शिकनासतना वो लेखांक कश्ट जाता गी बसून शिकले उपरांत याका लेखांक कश्ट जाता गी म्हूण हांवें विचारलें ल्हान ल्हान संगती हांवें सांगल्यो त्याचेर न्ही सांगयल्यो ताका येनात त्यो त्या प्रायर एज्यो आहल्यो त्यो बुकांतल्यो न्ही दुसऱ्योच तूं सांगता हांव विचार म्हाका कळटा लेखाच्या विशयांत हांवें लेखा शिकयतालो भुरग्यांक थोडी सिंपल सांगती ती 3 फावटी हांवें सांगल्यो घडये न्हिसताना म्हळ्यार तो वो मेंदू आसलो जाल्यार बुकांतले न्ही दुसऱ्यांत म्हाका कळटा तें सांग दुसरीन सवालां विचारची ताका वो मेंदू ना मागीर काल विचार इंग्लिशांत बरें करता म्हणालो सोशलांत बरें करता म्हणालो मनमोहन सिंग इकॉनॉमिस्ट सोशल शिकलो तो ताच्या मागीर इकॉनॉमी शिकलो तो मनमोहन सिंग प्रायम मिनिस्टर जालो म्हजें एकल्यान सैऱ्या ते हांव घरा येता रडलें मस्त वर्सां आदीं रडलें तें आळे डाडा म्हाका शिकयना फेल जालो धाडिना म्हणटा म्हाका आयम गेटींग म्हाका बेंच दिसता म्हण तुका एक सब्जेक्टान खंयच्यान तुका 100 काडी एकांत काडीचे देवान एक नातले एक मेंदू दिला मिडल ऑब्लांगेटा दिला हांगा मिडल ऑब्लांगेटा म्हणून फ्रंटल कॉर्टेक्स दिला लेफ्ट वेंट्रिकल दिला इशुलो दिला बाचो शिकायचे जाल्यार हांगाचो मेंदू ओडलो जाय जसो त्याचेर फोल्ड आसाचे शे आसाचे हांगा वो बरो जायचे थोड्यांचो वो कोली उडास चोरतात कोली सांगतात भाशेन इंग्लिशान कशी वाचतात ती खोली हुशार भुरगीं इंग्लिशान शब्द एकामेका खोल इंग्लीश तांचे बरें येताना ऑटोमॅटिकली हांगा वो मेंदू वडू तें करता म्हण हांवें करूंक जाता गी देखून येणे मेंदू थोड्यांचो बापायचो ओडू आवयचो येणे मेंदू ओडू भुरग्यांचो येणे व्हड आसता थोड्यांक भुरग्यांक ओडू तो मेंदू आसल्यानी लेखा शिकायचे हाका जाणा बापायडाची काणी सांगली म्हज्या सैऱ्यांची चेडवा कडेन सांगलें मॅथ्सान 30 काड पता 30 काडनातले फेल जाता 30 काडच्यातलो देवान इल्लो मेंदू दिला 30 काड खंयच्यान 100 काडटाय सोशलान काडटा इंग्लिशान 100 काडटा सोशलान हांव भास दिता आसता हांव शिकता म्हणलें 3 म्हयने आसतना शिक उरल्यान तूं काडिल्लें काड रिजल्ट येताना हांव घरा येता पापा कडेन उलयता तांचे कडेन उलयलो तुमी म्हाका सोडा काम करून दिवची जबाबदार म्हजी दोनां 100 काडटा तुजें भुरगें इंग्लिशान कोणी काडची ना ताचेच कालां तुजें भुरगें फस्ट येता सोशलान कोणी काडटी की नांगूत ना तुज्या भुरग्यांक काडटा उरल्यान ताका सोडूं हांवें पळय जायत हांव सोडटा म्हणलो भुरगें शिकलें 10वेंत पास जालें लेखान 32 काडलें 32 पास 29 काडलें फेल जाता जालें फर्स्ट क्लास पास जालें म्हळ्यार सोशलान 100 लागले 98 आमसर गेले इंग्लिशान 100 काडले तांचेच कालां तुजो 100 नातले हिंदीत 60 काडले कन्नडांत 80 कोणाक काडले सायन्सांत 40 चिल्लार काडल्या न्हू सायन्स काडलें नाका तूं आर्ट्स काडलें म्हळें आनी ताका सेंट एग्नेसान घालें ते PUC काडलें BA केलें BA जाल्या क्षणां कालें काणें जगी म्हणून मागीर हांवें सांगलें मुंबयचे युनिवर्सिटी आमची सैऱ्यांत तांचे कडेन ती दोगांक आसात तांची भुरगीं अमेरिकांत तांचे कडेन उलयलो हांव तूं जाल्यार वचून तांचे रवी शिकयत अर्ली युनिवर्सिटी तांकां लागीं आसा त्या युनिवर्सिटीक वचून ती शिकयता तुका आपोवन कोण 8,000 सांगतीत तांचे कडेन उलयलो हांव हांगा भुरग्यांक ते युनिवर्सिटीक आपोवन व्हरची 1-2 दीस केले मागीर ताका तोशें ट्रेन दर म्हूण ते युनिवर्सिटीक गेलें आनी इन्शुरन्साच्या विशयांत ते सब्जेक्टात इंग्लीश मेजर काणयलें इन्शुरन्साचो सब्जेक्ट आयलें तर लंडनांत हांव न्हू कॉल फॉर आयलें अशें सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी टायप करचें आनी इन्शुरन्सच्या विशयांत ती इंग्लिशान बार हुशार इंग्लीश मेजर काणयलें ताणें आनी ते लंडनांत काम मेळ्ळें ताका ताच्या आतां काल 50च्या वयर इंजिनियर आसात ताच्या आतां काल तांणी काल हिंगे सॉफ्टवेअर करतात कंप्युटरान कायलें करतात आचेड्यान दितात हे खंयच्या इंग्लिशान बरें तागोता गी इंग्लिशान बरें करून टायप करता आनी वयर वेबसायटान घालता उरल्यो कंपनी पळयतात आनी नवें प्रॉडक्ट हाडलां आनी बरें करून बरें येता अशें बरें येता कितें इंग्लिशान तूं यब्बा कोणाक जावचें ना तें देणें आहा ताका इंग्लिशाचें ताचे बदला मार्न ताच्या बापायन 50 मार्क काडूनच्या बरी केल्ले जाल्यार लेखांत खंय काम मेळटें ताका इंग्लिशान हुशार जावन इतलें ताच्या आतां काल 40 वयर इंजिनियर आहात हें ते कंपनी घेतना 200 भितर आले आतां 1000च्या वयर गेल्यात
इंजिनियरींच्याक चड सांबाळ हाका आसा हें दांत एकवंटो आफ्रिका धाडून दिता थंय घर केलां ताणें आनी हांगाय व्हडलें घर बांदून दिलें दांत एकवंटो ताचे तिंचे डॉलरान मेत्ता आनी आफ्रिकाच्या दुर्बळेन ताणें कालें पळयलें थंय धाडून दिता म्हणालें देखून तुमी भुरग्यांक वताय करचे पयलें ताचें पॅशन कालें पळया देवान ताची खंयची सकत दिल्या ताका भास शिकची गी लेखांनी सायन्स शिकची गी डाक्टर जावची गी इंजिनियरी जावची गी आवय कळटा तें 5 वर्सां जाताना क्लियर कळोवन येता ताचो थाळो मधूर आसा गी सिंगर असो आसा गी विलपीच्या थाळ्या बरी आहा गी तसो थाळो आसा गी पळया लता मंगेशकर बरी आहा गी म्हणून आमच्या सिडींत हें कंथारी एका मागीर सिंग करी ते आयुबायन सिंग केलें आमी म्युजीक घालूंक केरळा गेल्ले हांव कोच्चीन म्हणल्या फुडें थंय पयस तो येसुदास म्हणलो सिंगर तांचो बारी फेमस ताका ताणें 30 आनी 8 वर्सां म्युजीक दिलां ताका आतां येसुदास सिंग करना वय म्हातारो जाला हयली कॅसिटी बरें खाणें आमी एकल्या वळख करून दिली मागीर आमी उलयले हांव आमकां म्हणालो तुमकां अर्द्या रेटीन हांव करून दिता तुमी खालदी रेट दिया तुमी म्हणालो तशें आमी इल्लेशे पयशे दिवन आमचें म्युजीक तें घालां तुमी 2 CD आयकात आनी तुमकां कळटा हें दुसऱ्यांचें म्युजीक कळटा तुमकां त्या मनशान घालें तो मनशान घालें आनी तो हें घालतना आमी थंय बसून आले आमची म्युजीक ताच्या मायकान घालता तो ताचे ते स्टुडियोंत तो आयलो बसलो आनी पुरो आनी हिचें पद दुसरें पद आलें आमची आयवीबाई आयवी डिसोजा ते आयवी डिसोजाचें पद येताना ते उबे रावले आनी मान बागयलो तिका कोण गी म्हणी सारलें ती अशी तर फिल्मान सिंग करूंक येता गी फिल्माचो डायरेक्टर हांव 2 आतां फिल्मांचें खाणें लावं एक पद तिका दिता तुमी आडयतात गी हांगा म्हूण तिका हे रागा गुत्ता गी ते हांव तूं शिकल्या गी हांव तूं शिकल्या गी ते म्हाकाय गुतनात ती एका ड्रायव्हराची बायल रिक्षा ड्रायव्हराची बायल म्हणे ताणें उबे रावन मान बागयलो मागीर तिका आपण हाडून ते रागा शिकोवनात म्हळें हांवें तें पुरो शिकल्यार मात तें फिल्मांत अशें करूं जाता नाजाल्यार ती त्या चेडवाक आमी एका सॉंगाक 1 लाख दिता हिकाय तितून थोलो नॅशनल टॅलंट म्हणाले लता मंगेशकर असो हार्मोनीक म्हणाले ते इसो फ्लूट म्हणाले त्या स्टँडर्ड असो लाखांत करोडांत एकल्या दिवचो थाळो ते म्हणाले तिनं कोण पळोवना आमी थंयच्यान फातराबान फोन केलें अशें म्हळ्यान तिका म्हूण तिच्या मागीर पयल्या सिंग करतना आमचे कडेन बरी हांव कोडयाळ आयिल्लो मात विचारलें हांगा बरी सिंगरांक कोणी आसात गे म्हणून कोणें सांगना एकलो म्हणालो एक म्हाज्या वयर हें घाल सिंग केल्या बरी करता जाय जाल्यार एक दिता जाल्यार दिया म्हणालो आनी शी इज द बेस्ट आमच्यांक कोगूळ कोण आनी हें कोण म्हणून खीर कोण म्हणून विंगड करूंक आमकां समजणी ना देखून तो 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 कोगूळ न्हय म्हणूंक जाता गी म्हाका कोगूळ कोण आनी कोण म्हणून म्हाका विंगड करूंक कळना देखून हांव सलवालो देखून ती कोगूळ न्ही म्हणची गी ताणी ती सोदून काडली तोले म्युजिशियन सोदून काडली आमची आयवीबाई ताच्या मागीर हर एका सिडीन तिका 2-3 कंथारां दिल्यान देखून तुमच्या भुरग्याक हें आसली तालेंतां तुमी सोदून काडा हें तुमी भुरग्यांक दिवचें बेसांव आस्तीचो मुदो न्ही दाड्डो करून जाल्या उपरांत वगडोंक न्ही ताच्या तालेंता खातीर तुमी दिया त्या भुरग्याक एक स्टेजीक पावया सोडून सोडा ताच्या पांयार तो रावता म्हज्या बाबान एक उतार म्हणलें म्हाका आतां हांवें फोंडा कडेन येताना उडास येता एक दीस आमी फाटी मुखार करतले आमचे शेजारी ते वचोंक इस्काला वचना कलेक ल्हानशें फंक्शन आलें देखून आमच्या बाबाक खालें बोगलें आमी वचात इस्कालाक म्हणून आमी रावयांगी म्हण चिंतून आलें मस्त भुरगीं येनात फाटां करनात तशें म्हणून आमी मांय कडेन सांगलें बाबा उलोवचें धैर्य नासलें देखून बाबा आयलो बाबा कळ्ळें दिसता बाबा आयलो म्हणालो तुमकां इस्काला वच म्हूण सांगता गे हांव इस्काला वच म्हूण सांगता खंय सांगलां गे इस्काला वसाचें म्हूण तुमच्या लागीं हांव परत येना म्हणालो तुमच्या लागीं इस्काला वसा म्हणून हांव ताका 7वी क्लास पडना इस्काला वसा म्हूण हांव परत येना पूण एक सांगता तुका गुड्यार थोडे भुरगे शेण इंतात ते शेणकुटां इंतात तुमी जाल्यार शेणकुटां इंतात जाल्यार इचा पूण त्या भुरग्या मदें तुवें फस्ट आसाचें तुजें शेणकुट अर्दो केजी चड आसाचें ताचें चुकताना तुजें अर्दे केजी चडाचें थंय गेल्यार तुवें हुशार जायचें म्हणून म्हळ्यार तूं खालें शीक एकांत तुवें हुशार जायचें बाबान म्हळें तुका दीस काडूंक जाता फाल्यां म्हणून आमच्या भुरग्यांक आमी संत म्हणलें जाल्यार थोड्यांक शेफ रांदपांत हुशार आहात भुरगे शेफ जावन व्हडलीं कामां मेळटात थोडे धाकटेर थोडे एकलो रिक्षाचो ड्रायव्हर हांव विचारलें तूं खंय थांव फादर तुमी तुमकां पळयलें फादर तुमचो शर्मा आयकलो फादर तूं खंय थांव अहल्याल्या काळ
बेनिबायची ओळख आहे तुका वही म्हाका बेनिबाय कडेन उलय जाल्यार नंबर म्हणून गोत्ता तुका 243634773456 सेलिबायचे नंबर जाय तुमकां 3456340021 पत्राबाचे नंबर जाय गे 443949944931522241 कितल्या जाणांची तो तांचे जागी बायपाट सांगता लेखांत पळय ताचे प्रोसेसर येदो व्हडल्या तो स्टॅनफोर्ड युनिवर्सिटीन व्हडलो जाय जालो तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमच्या भुरग्यांक आमी वाडोवची रीत पळय आमी देखून आमच्या भुरग्यांक तें कळलें देण्या तें सोदून काडटा सोमयाच्या मोगांत आमी बरया आमच्या भुरग्यांक एक मार्गदर्शन आमी दाखया आमच्या भुरग्यांक बळवंत इगर्मतेचे खांबे करया तांचें तें कळलें पॅशना कळलें ओडण्या तांकां उत्तेजन दिवन कृपा दिवन दी मोगाच्या न्हू आमची नांवाडीक युनिवर्सिटी आसा अमेरिकांत भोव नांवाडीक युनिवर्सिटी आसा हार्वर्ड युनिवर्सिटी म्हणून तुमच्या भुरग्यांक हुशार जाल्यार थंय एक सीट मेळोवन दी म्हणून हांव मागता हार्वर्ड युनिवर्सिटी म्हणून नांवाडीक युनिवर्सिटी आसा त्या युनिवर्सिटींत एक समीक्षा केलें हॅप्पी कोण गे म्हणून कोण हॅप्पी जिणेंत सुखी कोण हॅपीनेस कोण हॅप्पी गे म्हणून एक समीक्षा करूंक तांणी फॅमिली फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड तांणी पयशे दिले इतल्या युनिवर्सिटी कोण दिले तुमी समीक्षा करा तुमचो खर्च पुरो आमी पळयता म्हणून मिलियन्स ऑफ डॉलर्स गेले 1,00,000 लोकांक तांणी एक कोण हॅप्पी म्हणून पळोवंक चड ग्रेस्ताक चड दुबळ्याक पयशे हे शिकाप आसल्याक शिकाप नासल्याक बऱ्या कामार आसल्याक ल्हान कामार आसल्याक सगळ्यांक प्रायवंतांक तरणाट्यांक सगळ्यांक इथे मेळोवन तांचे बरोवन काडयलें तांणी पुरा समीक्षे जाल्ल्या उपरांत तांणी समीक्षे भायर हाडलें तांणी हाडलें खालें म्हूण सांगल्यार चड सुखी कोण गे म्हूण पळयलें चड ग्रेस्त पयशे आले थोडे हॅप्पी नात कांय नातले पयशे नातले हॅप्पी नात थोडे पयशे आसले हॅप्पी आसात आनी पयशे नातले हॅप्पी आसात थोडे चड शिकप आसले हॅप्पी नात उणें शिकप आले खंय शिकप नासले हॅप्पी नात थोडे उणें शिकप आले चड शिकले हॅप्पी आसात थोडे दाराबस्त आले हॅप्पी आसात थोडे दाराबस्त दार आनी व्हडली कारां आसले हॅप्पी नात कार गे नातलें बाय सायकल नातले थोडे हॅप्पी आहात म्हणून तांणी सोदून काडलें देखून हॅप्पीनेस ते म्हणाले खाले म्हळ्यार तांणी हार्वर्ड युनिवर्सिटीन म्हळें म्हळ्यार तृप्ती आसा जे सुखी जिवन जायचें जाल्यार ते म्हणाले खाले म्हळ्यार तें आसा आमच्या वाडावडयेंत तूं कसो वाडलाय पळय ताचेर तुजें सुखी आसा म्हणून थोडे पिडेंत हॅप्पी आसात थोडे हांवें पळयल्यात बागी मनीस पिडेंत आस्पत्रे येता आसोनात कली पिडा पांय कातरला कॅन्सरांत आनी पुरा थोड्यांच्यो गोमटो कातरून खालें पुरा गालां हांगा आसतात आमकां पळोवन हॅप्पीनेस आहा हॅप्पी हें दामोदर कालेंक सांगतात हॅप्पी आहात पिडेंत हॅप्पी आहात हॅप्पीनेस तुवें वाडची रितीन था वाडावळ ल्हानपण कशें वाडोवन आयलाय तांतू आसा तृप्ती आसा तांतू हॅप्पीनेस आसा तांतू म्हणून हार्वर्ड युनिवर्सिटीन सांगलां देखून पिलिपिगरां बरयल्या पत्रांत 5 मिनटांचो नियाळ करया पिलिपिगरां बरयल्या पत्रांत 4:11 सांग पावल पळय म्हणटा सुखी कोण गे म्हूण सांगता देखून ह्या रेतीर येता न्हू एक चिंताप आमच्या मतीन दवरया हॅप्पीनेसाक पयशेच गरज गी व्हडलीं घरांक गरज गी व्हडलीं कारांक गरज गी आसल्यार भोव बरें नासल्यार तें जायत गी असलीं घरां परतून व्हडली बांदीचे गी कितें गे म्हणून सुखी जिणे खालें बरें गे म्हणून सांग पावल कितें म्हणटा म्हूण पळया म्हजी गरज संपली म्हूण हांव अशें उलयता न्ही कित्याक खंयच्याय स्थितीगतीन हांव आसन तरी खंयच्याय स्थितीगतींनी पोटाक आसा पोटाक ना ग्रेस्त काय आसा ग्रेस्त ना दुडू आसा दुडू ना अरे खंयच्याय स्थितीन ती हांव हॅप्पी आसा म्हणटा तूं सदांच दादोसपणी जिवंक हांव शिकलां सदांच दादोसपणी जिवंक शिकलां दुर्बळकायेन जिवंकी हांव जाणा ग्रेस्तकायेन जिवंकी हांव जाणा सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी दादोसी जिवंकी रुपाची पडोवंकी हांव शिकलां गरजे तितलें आसून जिवोवचें वा अडचणेन जिवोवचें सगळें म्हाका कळटा म्हाका बोल दितल्या सवें सर संगती करूंक हांव शकतां
तो म्हणटा म्हळ्यार म्हज्या बळ दिताल्या सगळें सरसंग ते करून म्हळ्यार तो खाल्या म्हणटा म्हळ्यार सांपावल खाल्या म्हणटा म्हळ्यार आमची आशा खाल्याचेर आसा, आमची आकांक्षा खाल्यार आसा. परतून विमारसो करून पळयचे, हे म्हाका जाय तिगी, हे म्हाका गरज गी म्हणून विमारसो करून पळयचे. एक विमारसो गरज म्हणटा देखून सांपावलो बरी आमी विमारसो करून पळयचे. म्हजी सुखी जिवाना खाल्यान जाय गी म्हणून एक बरो विमारसो जायचे म्हणटा सांपावलो. हांवें सुखी आसाचे जाल्यार खान जायचे म्हणून एक. दुसरें हांव सोदतां बरीं कामां सोदतां, बरीं कामां सोदतां आनी ताच्या पळय मागीर ग्रेस्तकाय सोदतां आनी स्टेटस सोदतां आनी हें तें सोदतां. आज पळयचे तांकां बरी यंत्रा मेळ्ळ्या उपरांत म्हजें जिवान उतोळ जाता गी, बरी खाली जाता गी, खाली कोळसो गी या बरुलो कोळसो जाता म्हजें जिवान. तें आमी पळयचे. ते म्हणटा तो खालें गरज म्हणटा एक समातोलना जायचे. पयशे आसतनाय आमी पुरा खर्च करून रिणीन घाल तांतू घालना थोड्यांची गत जाल्या पळय. 80 लाख पयशे मेळटात म्हणून, भांगार मेळटा तुका दिता म्हणून भायर तावन फोणां येतलीं इनें घाल तेच रावल्यात. आतां गोवान केल्लें घर आतां बँकांत घालां खालें करचें गी म्हणून तांचे आमचेर काणून ती सोडटात घेता दी आमचे पयशे 5 लाख 4 लाख दी 2 लाख दी 5 लाख तशें म्हणून 38 लाख दिल्यात भांगार येता म्हणून. जाय गी ह्या भांगाराची आशा 48 लाख दिवन तो पटी मार कणेत येता पयशे 80 आनी खरें तरी गेले आमी 86 लाख घाल्यात तिणें. एक पयसो कोणा दिनातली लंडना आली आतां फाटी येयल्या हांगा कळणी ना गत त्या गती पळय 80 लाख घाल्यात पळयात. तशें देखून एक कंट्रोल जायचें आमकां पयशे आसतनाय कंट्रोल आसाचें पुरो खर्चूंक वचोन जो तशें तांतू घालना आनी पुरा पिड्ड्यार जावन आमची जिणी 10 पटीन देवाडे मागून घालयत गे म्हण सक्रामेंत हाडा दिसाचें मस्त जावन आमचे कडेन विचारता येता पळय तांतू घालयत गी म्हणून मागोवन जेजू कडेन मागोवन मॅसेज काडून मागीर करीचे. देखून वगडोवन वचो देखून नीज तृप्ती मेळची आमकां, नीज तृप्ती मेळची देवाच्या बेसावान आनी कंट्रोल आसाचें. पयशे आसतना कंट्रोल, चड खाण जेवण आसतना कंट्रोल, खंय गोडचें चड कलेक्शन डायबिटीज जाता कंट्रोल आसाचें, सेल्फ कंट्रोल आसाचें. देखून आसलें आमी उपाय करूंक पळयचे. आमी गटार रेती दिवंक गेल्या सकलेशपूर तो फिरगजीचो आडेलतेदार आयलो, आडेलतेदार वायस प्रेसिडेंट आयलो आनी आमचे कडेन म्हणालो फादर आमचे घरिल्लें बेसांव घाला म्हणून. पोरनें घर ताणें रिपेरी केलां. पोरनें घर 100 कुडांचें पोरनें घर ते रिपेरी करून आनी पुरो बारी सोबीत ताणें केलां. टायल्स आनी खंय घालचे ते घाल्यात आनी पुरा तशें. देखून आमी आशिल्ल्यांत पळोवन पडचे. देखून आमी थोडे फावटी संतोश पावचे ती नेखेत्रां वयर आसलीं पळोवन बरीं तोठां पळोवन तोरीं घरां पळोवन हांगा टायल्स घाल्ले पळोवन इंटरलॉक घाल्ले पळोवन ही घर सोबयली पळोवन म्हाका मस्त खुशी जाली. हांवें पळोवनचें पळयता संतोश जाता मार्गेन संतोश दोळे रंपल्यार मेळटा गी. थोडीं घरां थोडीं वट्टां आज भयण आनी परत रावणां आलीं थोडीं आमच्या सांगात आयलीं हांगा रितेरेक. थंय तांणी झाडां लायल्यांत बायल्यान दोऱ्यान उदक घालतात. खोलीन फुलां अशीं देवल्यांत हळडुवीन तांबडी आनी पुरा खोलीन फुलां आळे देवाचीं फुलां पळयतना आमी संतोश पळोवंक पडचे. म्युजीक आयकताना आमकां संतोश जाता. बरें काम करतना 10 जाणांक कुमो करतना आमकां बरें मेळटा. ही तृप्ती म्हणटा देव बारी बरी म्हणून. देखून हांगा थंय आसा हांगा तूं संतोश आहा तांतू संतोश आहा हें केल्ल्यान तांतू ना वाडावळ्यान संतोश आहा आमी वाडावळ्यान संतोश आहा. देखून सांपावलो म्हणा हांव शिकलां. देखून हॅप्पी रावंक शिकाचें. पोटा भूक लागल्यार हांव शिकलां हॅप्पी रावंक मस्त आसतना हांवें शिकलां. देखून आमी शिकया संतोशान जिणी जिवंक दिमिकान जेजूचें बेसांव कणया. Yedia Sacramenta Sestang naman koruya Porvelia tiado pabadla Novio reti adarya Salvon vecha askat veshvya Bavartace Bardivya Zoshe Bapa Tashe Putra Ullasane stutizau Padre mai masasna sasna Ye kastarian asitau Tuka
दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावर्ता आमेन. प्रार्थुया. ये भोव सुमयान जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केला. पुना जीवन सल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणेक जिवीत आमकां जोडून दिला. एकठांय जावन बापा आमी सगळ्या एकाच ताळ्यार तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवटांची एकत्रितता. मिस संतान जाकीन आणि विन्सेंट डिमेलोच्या आत्म्या बसत डेनिस डिमेल्लो बॉम्बे आणि जूनचे जावन आसा. ह्या तेसां बसत आमच्या गास्की तेसां बसत कोरोना व्हायरसा वरवीं विविध रितींनी कोस्टोवच्या सर लोकां बसत आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत आमी प्रत्येक तरान मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. क्रिस्त देवच्या मगाल बावन भयणो आज गजमाता एक व्हडली एक महापरब आचरण करता. बरी एक बरी खबर आडल्लें फेस्त इसबी आडल्लें फेस्त आज एक चारित्रीक घडीत जावन आसा. कशें एक भुरगें एका कुटुंबांत बरो संतोश हाडटा. आमचो सुदैव ह्या संवसाराक एक भुरगो धाकटुलो भुरगो जावन येता. हे चारित्रीक घडीत आज आमी नियाळटा. हाका कारण जावन आसा मरी आमची माय तिणें कुशेन कल्तिमान घालो. देवाच्या कुशेक ती काल जाली. तर आज हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मरी हे माय बरी आमी देवाची कुशी करूंक रांक आमी बरी खबर जावंक जाय जाल्ली कृपा आनी आदार आमी मागया. आमी तशेंच करूंक पयसरल्या अंतर सर पातकाची नीज दुखदर्या आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमच्या भाव भयणो सगळ्या सारून सांगता. मनाची तोंडां सरून वायट धरून बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. ह्या बसून बेगीन सुद्दां आमकां बरी सगळ्या जुजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपणां देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
काकुtka Krista काकुtka Krista काकुtka Somia काकुtka Somia काकुtka महिमा देवा गुणसर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सुरेश देवा सर्गींच्या राया सर्वदुर्गा देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवसता तुझ्या तो वैभवा बसत आम्ही तुका वाकणता सम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या जेतल्या असता सम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप करताय आमची एकाकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून दे कित्याक पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर आणि एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सर्वेश्वरा ससनाच्या बापाक तूं भोव वरतो आनी तुका आटापूंक कोणाक सकना तरी तुजो ससनीक शब्द आमकार मरयेच्या कुशव्यान मनशांचो मन तुवें येवचिलें तो आमचो सोडवणदार करो देव आनी करो मनीस म्हूण आमी तिरभवर्तान सतमानता जसो तो आमच्या मनशा सेबाचो भागीदार जालो तशें सगळ्या मनशांक ताच्या दैवीक सेंबाची भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताने राजभास चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इस्राया पर्वाच्या पुस्तकांतलें वाचप श्रेयस्पन हा झगडे उलोवन म्हळें तुज्या श्रेयस्परा लागीं एक गुना माग ती पाताळ्यांतल्या गुणायंतली वा होवन सर्गावेलीच जावं पूण हा जावन जाप दिली हांव मागचो ना हांव श्रेयस्पराची परीक्षा करचो ना तेन्ना इस्रायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू शी दिवन आयका तुमी मनशांक सतयली तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सोदूंक सोदतात देखून श्रेयस्पर तुमकां एक गुना दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली संगते म्हणून येवजण करा पूण ती व्यर्थ जातली निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावचो ना कित्याक देव आमचे सवय आसा. देवाचें उतर हें तुझी खुशी करून अमिता सर्वेस्परा आपले तुझी खुशी करून अमिता सर्वेस्परा यज्ञानी भेटवलो तुका नाका जाले होम आनी दोष परिहार बलिदाना तुवें मागोंक नाय पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उक्ते केले तेन्ना आपले हांव येता मोडले हांवें आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यान म्हजे विशीं सांगलेलें आसा देवा म्हज्या तुजी कशी करूं म्हाका संतोष तुजे दमशास म्हज्या अंतस्करणांत रोबोवन आसा आपले तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. हेब्रे वांगबरयिल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना
ह्या पासतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हणे बलिदाना आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हज्या विशयान बरोवन आसलेले परी, देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच खुशयेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोवकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bagito ang morir, manogra fawozalle, तुझे तामसल malo, Christam somi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सुरस्पा तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसम्या. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरांतले एके आंकार सशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं खारार जाल्लें. ते आंकाराचें नांव मोरी. देवदूत भितर सन्न तुजे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वस्वर तुजे संगता आसा. हे उतरां आयकून मोरी सगळे शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावी म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तो व्हड देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं एक गर्भेस सावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसतना सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काल तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटक्याक अंत आसचें ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव अजुनूय अमकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजे संबंदीण एलिझाबेथ आपले माथरे प्रायर एका पुताक गर्भेस जाल्या आनी वंशदे म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसा जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तुजे सशिलो गेलो. देवाचें उतार हें. वाकली तुका क्रिस्ता. मगाच्या बाबयनीनो एक मिशनरी फादराबो आम खायल्लो. तो सांगतालो, तो ताची हांव बापाय सरिल्ल्या वेळार दोगां जाणां भयणी आसल्यो. एक्सिडेंटान बापाय सरिल्ल्या वेळार आवय देदेस्पर जावन थोड्या तेंपान सरली म्हणून.
मागीर ह्या भुरग्यांक ताणें भावान कश्ट काण पोसून ताचें जिवन समर्पीत करन वळोवन हाडन त्या भुरग्यां पासून शिकयलें ताणें बरें शिकप दिलें एकल्या भुरग्याक काजर जालें चेडवाक आनी एकल्या धाकट्याक ताणें बारी मोगान शिकोवन ताकाय काजर जाता काजर करून दिलें ताणें बरें शिकप आनी टिचर जाल्ल्या उपरांत ताकाय काजर जालें आनी ताच्या उपरांत लोक म्हणालो आतां तुवें काजर जायचें म्हणून ह्या 8 वर्सांचेर कळलें काजार म्हाका खंयच्या सुखाक हांवें काजर जावचें देखून तो याजाक जावंक गेलो आनी पन्नासांनी 8 की 9 जाताना ताका वोट जाली ताच्या मागीर तो मिसांव कामाक गेलो आनी ताच्या भयणीक एक पयलें जाल्ल्या भुरग्यांक कितें इसर जावन तें सरलें पोटांत ताच्या मागीर भुरगींतनातली आतां एक भुरगें जालां कित्याक वर्सां उपरांत तो आतां येता त्या भुरग्याक पळयचें ताका संतोशीचें म्हणून येवंकूच नातलो आफ्रिका खंय घेतलो तेदळ काय आतां जाल्यार मोबायल आहा तेदळ मोबायल नातलो कागदां बरें आयल्यार आयली नातल्या ना कागदां तशें कागदां बरयलें येना तो कागदांय बरोय नातलो आनी वो येताना हे बाळान जालां 1 म्हयनो जाला बाळान जावन आनी बरयलें फलाण्या खायल्यार येता हांव आनी काडूर पावता काडूर तावन हांगा इशिनूचे बस आसा त्या बसार येवन पावता आनी इतले हांव बर्ती 11:30 तो 12:30 घरा आसा म्हणून आनी आतां धाट्टू घरा येता आनी म्हणून आनी सकाळीं उठोवन हे बाळांत 1 म्हयनो जाला मात्र आनी उठोवन आनी पुरो ताका कुब्याची बुटली केल्यात आनी सुंगटाची चटणी केल्या खारण्याची चटणी बारी म्हूण केल्यात पत्राटे मेळनात म्हणटा इल्लेशे पत्राटे केल्यात पुरो सांगता पुरा करून आनी पुरना सण्णांक केल्यात पुरना सण्णां ती मस्त कश्ट पुरना सण्णां करूंक धाट्टूक माय करतली पुरना सण्णां म्हूण 4 केल्यात तुमी केल्या 2 म्हाकाय हांडिया आपे केल्यात तेंच पीठ घालून आपे केल्यात आनी तशें बरो कर दवरून हे बाळांत तितलें काम करूंक ना आनी वेलकम म्हणून ताणें चॉकोसो कोणान बरोवन आनी पुरा करून भुरग्याक पटलोवन दवरून हॉलांत न्हिदला तो आयलो बरें ट्रेन तिके लेट जालो आनी आख्या थंय न्हीद आयल्या जेवण आनी पुरा मेजार करून दवरलां आतां येता कोण नंबरा कोण आसा आतां भितर येता म्हणटाना बागेल घालां फॅन घालून भुरगें न्हिदलें भुरग्या कोणा पटलून दवर ते न्हिदलें दिसता बागला मारता जाल्यार ना पळयता अशें बागलाक बेल केलें बेल करतना आतांची ती सुकणी कांय प्रेजनान की केलें परतून बेल केलें की आखा उठोंक तुटाना हें ताच्या मागीर वचून पिडो हाडून आयलो बागला मारलें पिड्यान बागला मारलें तें उठोना ताच्या मागीर कोंडो कोण येयलो इल्ले फातर घालो थंय आमुलाचो कोंडो आलो तांव तिले फातर घालून जणेला डालेले कोणा खालें केल्यार उठोना मागीर वो पिडो काडून जणेला मारया केदाळे चूर आलता गे म्हण अशें राखो रावलो तो राखो रावताना तो म्हणटा आळे सांगताना म्हजी इलो उबी रावली आज हें पटलून धरलां तें भुरगें न्हिदल्या कडेन उंगे इतलेंत भुरगें उंगे म्हणटा उठून तो पालो माथ्या घालून चुडीदाराचे अशें माथ्या घालून भुरग्याक हाडून ताका पाणो दिवंक कशें वो म्हणटा हांवें 3-4 फावटी बेल केलें कोंड्यान फातर घालून जणेला डालेले पिडो काडून बागला मारलें ताका आयकूंक आवय आयकूंक तुना खाल आयकलें आवयक भुरग्यान इतलेशें वंग्या म्हणटा न्हू काण भुरगें उठलें हें कशें अर्थ करचें हें सायकोलॉजींत आमी अनसीन अम्बिलिकल कॉर्ड म्हणटा देखून ती आवयक आमी भायर घालताना पळय घरांतून भायर घालताना भुरग्यांनी मोग करनातल्या वेळार पुतान भायर घालताना तिच्या दोळ्यान दुकां येतात हें तिणें दिलो हुस्को तो मोग तो वर्णूंक जायना उतरांनी वर्णूंक जायना तो मोग तिचो ते उडास येतना तिची कूड हेपटीन चिड्डोन मुड्डेल्या बरी जाता वो मरयेमचो आनी आमचे मदलो बांद वो बाबू सर्गीतावन तिका दिलो जर तर आमी चिंतया मरयी आमकां कित्याक गरज ती आमकां काल शिकयता आज पयस बेने फेस्त कित्याक दिलां मरयेक बडव्यान इज बेडलें हें जेजू मरयेच्या कुशें कुसवांत जेजून कूड घेतली हें फेस्त आमी कित्याक आचारान करता म्हणून एक घडी भरण्यान अर्थ करून पळय जाल्यार आमच्या समोरतीचे गोंड मिस्तेर आमी देंवता गोंड मिस्तेरान देंवता आमची जिणी परजळटा आमचो भावार्थ परजळटा तो थीर जाता बळवंत जाता
आमी पयसा बाबांचे देवाच्या राजबांचे एक बळवंत खांबे जाता हांव देखून ह्या मिस्तेरांचेर आमी ध्यान करया आज. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरये पवित्र तिनदादी मुखार उबे रावचो आर्च बडवो गब्रियल, महाबडवो महादेवदूत देवाच्या पवित्र तिनदादी मुखार रावचो तसलो पवित्र परजोळाचो येवन आमकां मोरये मुखार रावता. तुजे ते सांगा तुज्या मुखार रावता आनी म्हणटा कुरपेन बरिल्ल्या हे कुरपेन बरिल्लो तूं सोमी तुजे सांगात आमी सांगल्यार मगाळ बाये कुरपेन बरिल्ले सोमी तुजे सांगात आमी सांगल्यार तुका कशें जायत तशेंच जालें मरयेक तशें जालें. त्या बडव्यांनी हांव सांगताना मरयेक तशें जालो तोच तो अनुभव जालो. तशें देखून हे घडीत आज आमी आचारण करता देवान मरयेच्या कुसवांत कूड घेतिल्ल्यान फेस्त करता. आनी 9 म्हयन्यांनी डिसेंबर येता जेजूच्या जल्मांत मरये सांगात आमी संतोश पावंक आमी प्रयत्न करता. पळय सभा ही परब दिता आमकां आनी आपयता मरये संगी सोमकोंक हे 9 म्हयने मरये सांगता सोमकोंक आनी जेजूच्या बाळकाच्या जल्मांत आमी संतोश पावंक पळय सभा उलो दिता. मरयेचें कथावीन गर्भसंभावचो त्या विशयांत मरयेन त्या गर्भसंभाव विशयांत आमी ध्यान करया आनी आंजाच्या उतरांचेर आमी आज ध्यान करया. आंजान प्रगट केलें आंजान प्रगट केल्ल्या वेळार मरयेची प्रतिक्रिया केली. कसली प्रतिक्रिया ती आमी आज दोळ्या मुखार दवरया. मरयेची प्रतिक्रिया आंजान बरी खबर हाडल्या वेळार स्वार्थ हाडल्या वेळार मरयेची प्रतिक्रिया केलें ती आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ध्यान करया. मरी शर्मेली आंजान म्हणटा मरी शर्मेली तिका हें कालें म्हणून कळोवंक ना. आंजान येवन सांगता मरी शर्मेली म्हूण सांगलां. आंजान परगटले खबर तिका कळीत नासली. कळलें म्हणटा वो तिणें चिंतूंक बरें ना देवाचो पूत पळयतात म्हणून म्हज्या कुसवान घेता. हें कशें हांवें समजोवचें तिका कळीत नासलें तें. देखून ती ध्यान करता कुडलें ती ध्यान करून देंवता. एक घडी भर ती नियाळटा तकले भितर हें कालो मिस्तेर गे म्हणून. वो समर्थीचो कोलो मिस्तेर गुंडायक ती अर्थ करूंक प्रयत्न करता. ती स्वता गुंडायेंत अर्थ करूंक पळयता. हें कशें जावचें म्हूण ताचे कडेन विचारन गुंडायेंत हांव म्हाका शिकय म्हाका गुंडाय कळाजाचे कल अर्थ करीचे म्हणून हें कशें जावचें म्हणून तो ती बडव्या कडेन विचारता. ती फाती येता. सगळें कळनासल्या वेळार तिच्या भुरग्यांक आमकां ती उलो दिता. समर्थीचे विशय कळनासल्या वेळार तुमी फाती येया सगळी सोमी त्या फळच्या वेळार कळोवच्या रितीन तो कळयता म्हणटा. देखून आमकां बावार्थ घट करून मरी उलो दिता. तिणें ताका कांय कळोना मिस्तेर वो देवान मनीस जावचें तेदोळ भितर खंय ना आयकल्लें ना. देखून ती कळनासल्या वेळार ती फाती येता सतमंता आनी बावार्थान ती स्विकार करता. तिचो बावार्थ तिका उंचायेक उबारता. वय बावार्थ तिका उंचाय उबारता. गूंड संगती ती जाणा जावंक ती सोदता आनी मरी बावार्थ सोदून काडूंक पळयता. तिचो उगडलें सगळी बडव्यान तिका सांगलें उगडापण केल्लें. कितें तिका उगडापण केलें ती सतमंता मरी सतमंता. नंतर तिचें फियात ती दिता. फियात म्हूण सांगल्यार तिची खबलात येस म्हणटा. तुज्या पुत्रा प्रमाणे म्हज्या तीन जावं तुजी खुशी वयताल्या देवा हांव ना म्हणूंक हांव कोण म्हज्या कुसवान तुजो पूत येवं दी म्हज्या कुसवान तुजो पूत जल्मोवन दी म्हणटा. आनी हांव तुजी चारान दासी म्हणटा. हांव चारान दासी त्या भुरग्याची हांव दासी जावन तुज्या भुरग्याची पुताची दासी जाता ताची सेवा करता म्हणून तुजी चारान दासी म्हणटा. ती तिची खबलात ती दिता. संपूर्ण सरेंडर जाता. संपूर्ण देवाच्या कुशेक ती खालती मान घालता. संपूर्ण सरेंडर जाता. त्याच्या कुशेक ती खाल जाता. आमी देवाच्या कुशेक देवाची कुशी करचे नीज साकोरगी आमी देवाचे साकोरगी सेवाक गी म्हूण आज एक सवाल मरी आमच्या लागीं सरता. ती नीज देवाची खुशी करची साकर न्हय जाली. तूं साकर न्हय गे आज देवाची नीज खुशी करची साकर न्हय गे तूं देवाची खुशी करचो नीज साकोर गी म्हूण मरी. आनी मरी आमच्या दोळ्या मुखार एक प्रश्न दवरता हे सवाल दवरता. देवान विचारलें करूंक आमी तयार आसांव गे. तिचे कडेन देवान विचारलें तुज्या कुसवांत म्हजो पूत जल्मता जायत की म्हणटाना येस लॉर्ड म्हणटा. ती जायत म्हण तिचें फियात तिची खबलात तिची दस्खत ती दिता. आनी त्या घडये देवाचो पूत संवसाराचो तारोक त्या कुसवांत पूत जावन देवाचो पूत जावन तिचो मरयेचो पूत जावन जल्मून येता. आज आमी ध्यान करया. हांव देवाची चरण दासी गे हांव देवाचो साकोर गे म्हणलें. आज आमी देवाच्या उतरांचेर ध्यान करया. हे मागणें मरयेचें मागणें आमचें जावं दी. हांव देवाची चरण दासी. देखून आमी ओडोल तें खतार गायलें. तुमी सिडी व्हरून गाया आपुरबायचें खतार तें देवाची चरण हांव देवाची चरण दासी तुज्या खुशा प्रमाणे उतरां प्रमाणे म्हज्या थंय जावं म्हणून
हें मागणें सदांच आमकां मोगाचें जावन दी. पिडेंत सुखांत दुखांत एंत मागणें म्हणून दी. आमी सदां ती याजाक म्हणटा हें मागणें सांजेचें. देखून हांव तुज्या उतान देखून मरयेचें काय तुजी खुशी करूंक आमकां देव आपयता. देवाची खुशी करूंक देव आमकां आपयता. देवान विचारलें करूंक आमी तयार आसांगी. आमची कबलात दितांगी. देव म्हाका विचारता ह्या फिरगजींत हांवें कितें करीचें गे म्हणून. तें करूंक ह्याचा कामकांत्र म्हाका उलो येता. देव म्हजे कडेन उलयता. तें करूंक हांव तयार आसांगी. तें करूंक हांव तयार आसांगी म्हणल्यार आज ध्यान करया. तिचे बरी आमी देवाची सेवा करयांगी. आमेन. आणि वाईन बापा तो स्वीकार कर. मासारकान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर पण आमी परता. तुझी उतरां आयकूंक उर्बेस्त आमकां कर. तुजी खुशी पाळून कृपेन आमकां वर. वेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर. मरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. गुंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. बाबा नोमच्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेतरां दवरपाक म्हणत आसलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नकळपणीच्या देवाक श्रेष्ठपण मानून घेव. सर्गींच्या बापा तुजो एकलो स्पूत मनीस जालो ती घडी आपल्या सारांबाची बागी घडी म्हणून तुजी पय सभा वळखून घेता. आनी वो दाबाजी घट संभ्रम म्हणून संतोशान तुका हो दिन वाचनेचो यत्न भेटयता. तो तूं मैफासान मानून घे आनी आमकां मेळटा तें जेजूचें जिवीत. ह्या संभ्रमा वरवीं आमकां सनेरां मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थ भरीत आनी फळादीक कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सुव्या आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सरेस्परते उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सर्वंदार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें असो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गार्थान देवलो. तुज्या गणित मोगाचे उजेरेचो मरयेक ताणें संदेश हाडलो. अखंड भावार्थान तिणें तो घेतलो. आपली लानविकाय लीनपणी वळखून निश्काळां काम करीन तुजे साकारणीन आपलो जबाब दिलो. तेच बागी घडये तिच्यान निर्मळ कुसव्यान पवित्र आत्म्याचे विचित पदवेन तुजो सस्नीक पूत मनशां मदें मनीस कसो जिवंक लागलो. अशें तुजे परचे केल्ली बसवणी पाळली तुवें विस्वासीपणी सगळ्या लोकांचे अत्रेक बागयले परतेपणी. देखून ताचे सुदेशी तमनासतना वयर सरकार तुका वाकणता देवदूतांचो दळबार. तुजी किर्ती गावन उल्हासा सगळो संवसार. तशेंच आमचें किर्तन पावूं आतां तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. बापा खरंच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर्ग तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता.
जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसुंकव्याच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराचें रागत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासो समेस मनशा पासो ते वारवतले हें म्हज्या उदासाक करात. Bhavata so good Bhargatuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंता तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही पात्रता. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे विराज करता हो जिविता सौंड ही सर्वांची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडरागत सोतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तुझ्या पवित्र सभेक प्रिती मोगान तूं वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळ कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजें फौजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सर्वांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मुळे देवाचे म्हाजे संगाती भजंत तुजे दिसो पोती भाग्यवान धनभुतां सान अन्ना आनी सर्व खाडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तीच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याची सुत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी मरियम माय बरी देवाची खुशी करूंक जाय जाली कृपा आनी आदार जेजूच्या मागण्या मुखांत आमी आतां मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुजी कशी सदगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताणे ब्रो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दाय करून या जिवितान सबस्का आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरोवचें एकलेल्यांक आमकां उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटे आनी सराकांतली वातय कित्याक जोडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियांचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पयस सभेच्या भावताचे दीस घाल तुज्या कुशर्माने तुका शांती दिर एकवटान सांबाळ शेत राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसो तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
उजावरसा जेसू देवाची सळे संसाराचे पाप करता ती सळेच्या जोराक आपयल्यान ती सुभागी समया तुवें बिजा पिता देवचे म्हाका फोना पूण तुज्या उजरान म्हाका भलायकी मेळटली कासेच्या काळीजे अद्वैता मोगळ सोम्या जेजुराया येतो मोच्या कळसंदन्या दादोस्तो करिल्या तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वाती कृष्णा प्रेम मोगाच्या रावतू करतान मोठ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वाती कृष्णा प्रेम मोगाच्या रावतू करतान मोठ्या प्रार्थया भोव मगाळ बापाम कारीन आपल्या कुस्म्यान घेतलेलो तुजो पूत करो देऊन करो मनीस म्हणून वळखोंक तुवें आमकां फावो केलाय भावार सदांच सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी ताच्या पुना जिवंतपणाचे सक्तेन ससनीक सुखाक आमकां पावय ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो सर पगवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार आमची